हो गार्डनांतलो फवारो न्हू जाल्यार उदका पायपलायन फुटिल्ल्यान उदकाच्या प्रेशराक लागून निर्माण जाल्लो अनैसर्गीक फवारो। आंबावले सावन नव्या बांदार येवपी 14 इंचाची उदका पायपलायन कुंकळे देमानी वाठारांत फुटल्या। पायपलायन फुटिल्ल्यान हजारांनी लिटर उदक व्हांवन गेलां। काल राती कडेन ही उदका पायपलायन फुटिल्ली। आयज दनपार मेरेन ती दुरुस्त करूंक नाशिल्ली। 50 मिटराचेर भौशीक बांदकाम खात्याचे ऑफिस आसा। पावलाचे वाटेर PWDचे ऑफिस आसूनय उदकाचे नाशाडी कडेन मात कोणेच लक्ष दिलें ना। संबंधीत विभाग धृतराष्ट्राची भूमिका निभायता। आज आमी आसात हे कुंकळे देमानी भायराबाद म्हणटा त्या जाग्याचेर आसात। आज आमचे फाटल्यान तुमी पळयतात फाटल्यान जे वॉटरफॉल दिसता हे वॉटरफॉल न्हय, हांगा 14 इंचाची जी पायपलायन डायरेक्ट आंबावली साकून जी नेवेबान हांगा येता ती हो वॉटरफॉल न्हय, ही पायपची जी पॅकिंग आसा ती पॅकिंग गेल्ले कारणान काल राती जाल्ली ती आतां म्हणल्यार ही चालू आसा आनी हजारांनी लिटर उदक जें आसा तें आज वेस्ट जाल्ले कडेन आसा। सरकार एक वटेन म्हणटा की आमी फ्री उदक दितात, हेच तें फ्री उदक, हे सगळे लोकांक मेळटा आतां फ्री उदक। हेचेर खंय तरी PWD ऑथॉरिटी जी आसा तेजी पळोवपाची गरज आसा। हांगा फुड्याक जो ऑफिस आसन हांगा लागी आसन सुद्दां ही PWDची ऑथॉरिटी आसा ती हांगा कांय करना। हांगा फक्त उदकाचो जो विद्वास आसा तो करपाचो प्रयत्न चालू आसा। आमी म्हणटा पावस खूब जडला, खूब उदक मेळटा, पूण आमची गांवांत अशी गांव आसा तांकां आजुनूय उदक पावना। आनी हे जर उदक वॉटरफॉला भशेन जर अशें करून व्हांवत रावले जाल्यार मुखार कितें? फक्त उदक फ्री दिवपाचें आज पळय कितली उदक हजारान लिटर उदक न्हंय गेला। हेका जबाबदार कोण? कोण ऑथॉरिटी पळयता तांकां कळना। पायप खंय लीक जाता, खंय कितें जाता, 50 मिटराचेर हांगा ऑफिस आसा तांकां कळना। तांकां कळपा जाय आसता कित्याक उदक खंयच्यान येता, कित्याक कमी जाला, प्रेशर हांगा दाखयता पूण तो हांगा दाखयन काय कितें आनी हे थंय आसा काय कितें होय प्रश्न निर्माण जाता। हांगा बेगीच्या बेगीन ऑथॉरिटीन येवन हें जें उदक व्हांवता हें बेगीन बंद करपाक जाय, ना जाल्यार हांगा लोकांक खुबशें उदक आसा तें मेळपाना। गोवा 360 खातीर नेवेबान कुंकळे साकून रमेश नायक राव।